विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पुलवामा जाल्ल्या आकांतवादी हल्ल्या आड निशेध करपाक आनी शहिदांक आर्गां ओंपपाक कुंभारजुव्या मिरवणूक काडिल्ली। शहिदांचे बलिदान व्यर्थ वचपाक दिनासतना ह्या सरकारान ताबडतोब कारवाय करून एक्शन घेवची अशी मागणी ह्या वेळार सिद्धेश नायकान हांणी केल्या। RDX गोवा खातीर कुंभारजुव्याच्यान महेंद्र गांवकार। जायत जाल्यार ह्या जवान करता आनी आयज म्हाका मोठी उमेद दिसता आमचो सिद्धेश बाब आनी हांगासर सगळे जमलेले आमचे महिला आनी गांवचे भाव आनी ज्यांका ह्या भारत देशा बद्दल मनान तळमळ आसा अशे आमचे सगळे नागरीक हांगासर कॅन्डल घेवन जमलेले आसा त्यांचे अभिनंदन करता आनी हांव मागता सगळ्यांनी ह्या जवानांक स्फूर्ती दिवपा खातीर फाटीं रावचे न्हू, बऱ्या कामा खातीर फुडें येयल्ले आसा अशेंच बऱ्या कामांक तुमी फुडें येवचे आनी आमच्या देशाच्या नागरिकांचे ह्या जवानांचे मनोबल वाडोवचे। आज पाकिस्तानाक बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा आनी ती बुद्ध ह्या सरकारान शिकोवची। ह्या आमचे जे जवान आसात, जो हल्लो जालो जैश ए मोहम्मद ही आतंकवादी संघटना 300 किलो एक्सप्लोजिव्ह RDX ह्युमन बॉम्बाच्या द्वारे आमच्या जवानाक मारले गेले। आज तांकां श्रद्धांजली दिता आनी खंय तरी हो असो हल्लो परत जावपाक जायना म्हणून सरकार तांकां कठोर असो उत्तर परत दितले इतली आशा दवरता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे